पण थिएटर मेळना. पणजे आनी 2 तरी थिएटरां ही तियात्राक जावपा जाय अशें म्हाजें मत आहा. आनी म्हणून आमी कितें तरी एक प्लॅनिंग करून दवरुया फुडाराचें की एक तरी थिएटर ह्या 2 वर्सां भितर जावपा जाय असो एक प्लॅनिंग आमच्या माननीय मिनिस्टरान करचो अशी एक म्हाजी तेजे कडेन विनंती आहा. गेले फावट आमी दिल्ली गेल्ले, हांवें उलोवणी केल्यात की आमचो नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचो डिरेक्टर आहा बाब वामन केंद्रे, आनी तेच भशेन संगीत नाटक अकॅडमीची बाय सेक्रेटरी आहा श्रीमती आचार्य, हे दोगांय कडेन हांवें उलोवणी केल्या की तियात्राक एक रेकग्निशन नॅशनल लेवलचेर तुमी दिवचें. तियात्रो हो गोंयची मोनोपॉली. एक म्हाजें एक स्वप्न आहा खंयचे जे आमी कला सन्मान म्हणजे दिता आमचे बारीक बारीक जे गांवांत जे आर्टिस्ट जे गांवच्या तियात्रांनी करता सगळेच आर्टिस्ट आहा हे स्टेट लेवलाचेर शायन जावंक शकना. आनी अशा मनशांक आमी जर कितें दितले जाल्यार आमी जे कला सन्मान म्हणून दिता ते आमी तांकां म्हयन्याक 2,500 रुपया दिता. ते सुद्दां हे 2,500 हे थोडे खऱ्यांनी कमी आहा. आंकडो आहा 3,000 2,500 वचून 3,200 पर्यंत पावोवपाचें काम हांव हे करतलो. तियात्र दिसाच्या सुवाळ्यात कला अकादमीन 6 तियात्रिस्टांचो भोवमान केलो. आयज म्हज्यान खात्रेन सांगूंक जाता की सर्गेस्त लुकासीन रिबेरो आनी पाय तियात्रिस्ट जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीस स्वर्गाराज्यान खुशाल जाले आसतले, कारण तेणी पेटयलेलो उजवाडाचो दिवो आमी कसोच पालोवंक दिवंक ना. ह्या बऱ्या वावरा खातीर ह्या म्हज्या सांगात्याच्या नांवान हांव कला अकॅडमी ऑफ गोवा हांचे आनी तुमचे सगल्यांचे उपकार आठयता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.